आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्ल्या लाच दिवपाच्या प्रकरणात गुन्यांव नोंदवपाचो आदेश सत्र न्यायालयान भ्रष्टाचारी विरोधी पथकाक दिलो। मडकयकाराच्या आरोपा उपरांत काशीनाथ शेटये सयत 7 जाणांनी सत्र न्यायालयान धांव मारिल्ली। सरकाराचे मंत्री फकत पैसे करपाक पेटल्यात, फायली क्लियर करपाकूय पैसे घेतात। आपूण एका साद्या कामा खातीर मंत्र्याक 15 ते 20 हजार दिल्ले असो आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्लो। कोर्टाच्या आदेशावेल्यान उपरांत भ्रष्टाचार विरोधी पथकाक ह्या प्रकरणाची चौकशी करची पडिल्ली। मात मडकयकाराची भलायकी स्थिर ना, गैरसमजुतींतल्यान ताणें चुकीची वक्तव्यां केल्यात असो रिपोर्ट एसीबीन कोर्टाक सादर केल्लो। हे प्रकरण मिटोवपाचे सत्ताधारी गटाचो यत्न आसतनाच काशीनाथ शेट्टी आनी हेरांनी उत्तर गोंय सत्र न्यायालयान धांव मारून गुन्यांव नोंद करपाची मागणी केल्ली। ते प्रमाण ह्या प्रकरणात गुन्यांव दाखल करपाचो आदेश न्यायालयान एसीबीक दिल्ल्याचे काशीनाथ शेट्टीये सांगता। मडगांव सेंट जोसेफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीन स्पार्क जालो। सुदैवान वेळारूच विद्यार्थी तशेंच पालकांनी पळयिल्ल्यान व्हड दुर्घटना टळ्ळी। मडगांवां सेंट जोसेफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीन स्पार्क जावपाची घडणूक घडली। सुदैवान व्हड दुर्घटना टळ्ळी। वेळारूच विद्यार्थी आनी पालकांनी हो स्पार्क पळयिल्ल्यान रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें आनी तांणी घडणुकार येवन मजत कार्य केलें। सरकाराच्या आदेशा प्रमाण 15 वर्सां वयर जाल्ल्यो बसी स्क्रॅपाक दिवपाक सांगिल्ल्यो। मात ह्या बसीची जेन्ना चांचणी केली तेन्ना ही बस बऱ्या स्थितीन आशिल्ल्यान एका वर्साचें एक्सटेन्शन दिल्ल्याचें मुख्याध्यापिका सिस्टर मारियान सांगलें। वाळपय शारान आशिल्ले कांय वीज खांबे धोकादायक स्थितींत आसात। हे खांबे खंयच्याय वेळार कोसळपाची शक्यताय आसा। पयलींच पावसाचे दीस आनी फाल्यां कसलीय वायट घडणूक घडली जाल्यार हाका कोण जबाबदार काय म्हूण थळाव्या लोकांचो प्रश्न। वाळपय शारांत आशिल्ले कांय वीज खांबे सामकेच धोकादायक आसात। कांय खांबे तर केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा। वाळपय पुलीस स्टेशना लागसार आशिल्ल्या मुख्य रस्त्याचेर आशिल्लो खांबो सामकोच बागवला जाल्यार दुसरे वटेन जामा मस्जिदी मुखार आशिल्ल्यो विजेच्यो खांब्याच्यो लेगीत तीच परिस्थिती। हे विशीं मस्जिद समितीन पत्रव्यवहारा वरवीं वीज खात्याक कळोवन लेगीत कोणेच दखल घेतिल्ली ना म्हूण थळावे सांगतात। पयलींच पावसाच्या दिसांनी फाल्यां कसलीय वायट घडणूक घडल्यार हाका जबाबदार कोण वीज खात्यान बेगोबेग हाची दखल घेवन नवे वीज खांबे बसोवचे म्हूण मागणी जावपाक लागल्या। तिये शिरसय वाठारांत 15 जुनाक न्हावपाक गेल्ल्या पर्वरीच्या एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक बुडून मरण आयिल्ल्यान थळाव्यां मदीं हुस्को पातळ्ळा। भुरगे सोरो पिवन ह्या वाठारांत मजा करपाक येता अशें थळावे सांगतात। बुडून मरण येवपाच्यो आनी दुर्दैवी घडणुको घडच्यो न्हय हाका लागून संबंदीत प्रशासनान योग्य ती पावलां उखलची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। तिये शिरसय वाठारांत 15 जुनाक चिरेखणीर न्हावपाक गेल्ल्या पर्वरीच्या एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक बुडून मरण आयिल्लें। कॉन्स्टेबल आकाश नायक आपल्या कांय इश्टां वांगडा तिये एका चिरेखणीर पिकनिकेक गेल्लो पूण चिरेखणींत पावतना तो बुडलो। कॉन्स्टेबलाच्या मरणा उपरांत शिरसयच्या कांय थळाव्यांनी घडणूक थळाचेर भेट दिली। पळोवणी केल्या उपरांत हो खड्डो सुमार 10 ते 12 मीटर खोल आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें। बुडपाच्या घडणुकेक लागून लोकां मदीं हुस्को निर्माण जाला। तशेंच ह्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणांत बियरीच्यो बाटल्यो दिश्टी पडटा। भुरगे सोरो पिवन ह्या वाठारांत मजा करपाक येता अशा तरेची दुर्दैवी घडणुके आनी घडची न्हय हाका लागून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालचें तशेंच ही सुवात सील करची आनी सायनबोर्ड लावचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। रुमडामोळचो हावसिंग बोर्ड वाठार फाटल्या 3 दिसांच्यान काळखांत आसा। कांय दीस पयलीं अदानी गॅस कंपनीन पायपलायन घालपा खातीर रस्ते खणटाना भुंयगत लायटीचे केबलांचें लुकसाण केलां। परतून रस्ते दुरुस्त करचे सांडून तशेंच दवरल्यात। आतां पावसाक लागून लायट वता हाचो त्रास रुमडामोळच्या लोकांक सोंसचो पडटा। संबंदीत कंत्राटदार आनी कंपनीचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या।
फाटल्या कांय दिसां पयलीं बोरीमोळ जंक्शनाचेर पावसाचें उदक तुंबून उरता म्हणून कागाळ केल्या उपरांत नगरपालिकेन क्रॉस ड्रेनेज बांदपाचें काम हातांत घेतिल्लें. पण हें काम अर्दवट स्थितीन सोडिल्ल्यान सध्या हो रस्तो येरादारी खातीर आडखळ निर्माण करता. देखून संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें आनी काम पुराय करचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. कोरगाव पंचायतीच्या सरपंचाच्या निवडी खातीर पंचायत संचालनालय तारीख पे तारीख दीत आसा. ह्यान पयलीं जुनाची 2 तारीख दवरिल्ली उपरांत निवड फुडें धुकलून 17 जुनाक दवरिल्ली. मात आतां परतून ही तारीख फुडें धुकलून सरपंचाची निवड 7 जुलयाक दवरल्या. 7 जुलयाक सरपंचाची निवड जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी कोरगांवच्या पंचायत मंडळान दिल्या. ह्या प्रकरणांत आमदार प्रवीण आलेकाराचो हात आशिल्ल्याचो आरोप उपसरपंच दिवाकर जाधव हांणी केला. तिळामळ ते रिवणा वचपी रस्तो सध्या प्रवास करपाक धोक्याचो थारता. कुयगत केमलिंगाचें काम करपा खातीर खणिल्लो रस्तो वयल्या वयर पुरिल्ल्यान अपघाताचो हॉटस्पॉट जावपाची व्हड शक्यताय निर्माण जाल्ली आसा. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग लक्ष घालून हॉट मिक्सिंग करचें अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या. मसणभुंयेचो मुद्दो घेवन बेतूलच्या थळाव्यांनी माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक घेवन मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. पुर्विल्ल्या मसणभुंयेच्या जाग्यांत ONGC आयल्या उपरांत मसणभुंयेक दिल्ल्या जाग्याचेर पंचायतीन पंचायत घर, पार्किंग सुवात आनी गार्डन बांदून जागो काबार केला. आतां फकत 100 चौखण मीटर जागो मसणभुंयेक सोडला तोय बी वाटेर. आमी मसणभुंय बांदपाची तरी खंय अशें म्हणीत बेतूलच्या थळाव्यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. बागा दर्यावेळेर एका अनवळख्या दादल्याची कूड सापडल्या. ह्या कुडीची अजून वळख पटिल्ली ना. सध्या ही कूड कानोळच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रान पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या.
धारबांदोडा प्रतापनगर वाठारांत चलयेचो खून केल्ल्या प्रकरणात फोंडें पुलिशेन एका 22 वर्सांच्या दुबाविताक अटक केल्या। संजय केविन एम अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा। फोंडें पुलिशेन 24 वरां भितर दुबाविताक बंगळुरूच्यान ताब्यांत घेतलो। उत्तर बंगळुरांतल्या रोशनी मोसेम एम ह्या 22 वर्सांच्या चलयेचो खून जाल्लो। सोमारा प्रतापनगर वाठारांत ह्या चलयेची कूड सापडिल्ली। काँग्रेसीचे सरकार हे भ्रष्टाचारी आशिल्ले। देशांत काँग्रेसीची राजवट आसतना घोटाळे बगर एकूय दीस वचोंक ना, अशी टिका राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केला। गोंयांत जाल्ल्या भाजपाचे संकल्प सभेन कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतना सदानंद शेट तानावडे हांणी ही टिका केली। कुंभारवाड्या वयल्या श्री सातेरी सभाघरांत आयतारा सांजे घडोवन हाडिल्ले हे कार्यावळींत वेळार आमदार प्रवीण शेट हांचे सयत भाजपाचे मुखेल कार्यकर्ते आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हे कार्यावळींत 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेंत बरे मार्क घेतिल्ल्या मये वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो। विकसीत भारत 2047 ही पंतप्रधान मोदी हांची सपन पूर्ती करपा खातीर वावुरपाचो सोपूतूय भाजपा कार्यकर्त्यांनी घेतलो। महाकाजत दारगळ कोलवाळ पुला लागसार एक सोरो व्हरपी कंटेनर ट्रकाक उजो लागलो। उजो लागताच ट्रकाच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हो सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर तें कळपाक मार्ग ना। उज्याचे घडणुकी उपरांत उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो। गोंयच्यान महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत मोठ्या प्रमाणात सोऱ्याची तस्करी जाता। फाटल्या कांय दिसांनी पद्रादेवी चॅक पोस्टाचेर बेकायदेशीर सोरो तस्करी करपी ट्रक धरिल्लो। सोरो तस्करीचे प्रकरण ताजें आसतनाच महाकाजन दारगळ कोलवाळ पुला लागसार सोरो व्हरपी एका ट्रकाक अचकीत उजो लागलो। उजो लागतकूच ट्रकाच्या ड्रायव्हरान थंयच्यान पळ काडलो। ताका लागून हो सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर हें कळपाक मार्ग ना। उजो लागताच पेडणे तशेंच म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणांत हाडलो। अबकारी खात्यानूय घडणूक थळार वचून पळोवणी केली, पूण हो सोरो कायदेशीर आसा काय ना हें मात अजून स्पश्ट जावंक ना। गोंय राज्य उच्च शिक्षण मंडळ आनी उच्च शिक्षण संचालनालयान संयुक्तपणान आयोजीत केल्ल्या करियर उडान कार्यावळीचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांखळी हांगा केलें। गोंयच्या विद्यार्थ्यांक आपली फुडाराची कारकीर्द आनी नवे मार्ग आत्मविश्वासान वेंचपाक सशक्त करप हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आशिल्लो। उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक श्री भूषण सावयकर आनी हेर मानेस्त हे कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले। पारंपारीक शिक्षणात आडकून पडचे न्हय तर नवे पर्याय सोदून काडचे आनी नव्यो संद मेळपाचो फायदो घेवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत केलां। गोंय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणान स्वयंपूर्ण गोवा कार्यावळी खाला तिसवाडी तालुक्याच्या नेवरा ग्रामपंचायतीन एक खाशेली आपत्ती व्यवस्थापन मोहीम चालीक लायली। आपत्ती परिस्थितीन योग्य जतनाय आनी तात्काळ उपाय कशे करचे हाचे विशीं गांवच्या लोकांक प्रशिक्षण दिवप हो ह्या मोहिमेचो हेत आशिल्लो। ह्या कार्यक्रमात थळाव्या गांवकारांचो सक्रिय सहभाग दिसलो। हाजीर आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी आपत्ती फर्स्ट हेल्प सुरक्षेच्या भुमिके विशीं माहिती दिली। ह्या कार्यावळींतल्यान गांवांतली आपत्ती व्यवस्थापन वेवस्था चड सक्षम जातली असो विश्वास सरकाराक आसा।
गोंय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणान स्वयंपूर्ण गोवा कार्यावळी खाला बायणा वास्को रवींद्र भवनात एक खाशेली आपत्ती व्यवस्थापन मोहीम चालीक लायली. आपत्ती परिस्थितीन योग्य जतनाय आनी तात्काळ उपाय कशे करचे हाचे विशीं गांवच्या लोकांक प्रशिक्षण दिवप हो ह्या मोहिमेचो हेत आशिल्लो. ह्या कार्यक्रमात थळाव्या गांवकारांचो सक्रिय सहभाग दिसलो. हाजीर आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी आपत्ती फर्स्ट हेल्प सुरक्षेच्या भुमिके विशीं म्हायती दिली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे आयोजित केल्ल्या कार्यावळींत आदिवासी उपाय योजना कार्यावळी खाला विद्यार्थ्यांक खेळां उपकरणां वांटलीं. ह्या कार्यक्रमाक दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी श्री अंकित यादव, शिक्षण संचालक श्री शैलेश चिंगळे, सांखळी नगरपालिकेचे नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू परोब आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक खेळां आनी शिक्षण ह्या दोनूय मळार सक्रिय रावपाचें आवाहन केलां. आदिवासी विद्यार्थ्यांक शारिरीक उदरगती खातीर गरजेचीं खेळां उपकरणां दिवप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आशिल्लो. उत्तर गोंय जिल्हो खनिज फाउंडेशन ट्रस्टाच्या निधींतल्यान विकते घेतिल्ल्या शाळेच्या बशीचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते जाले. ह्या कार्यक्रमाक दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी श्री अंकित यादव, शिक्षण संचालक शैलेश चिंगडे, सांखळे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परोब आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षीत आनी सोप्या प्रवासाक ही सेवा उपेगी पडटली असो विश्वास मुख्यमंत्री सावंत हांणी उक्तायला. गोंय राज्य चित्रपट महोत्सव अंदू वर्सा 14 ते 17 ऑगस्ट मेरेन जातलो. ह्या महोत्सवान 2018 ते 2023 ह्या काळात निर्मित केल्ले कोंकणी आनी मराठी चित्रपट दाखयतले. ह्या चित्रपटांचे प्रदर्शन मॅकिनेस पॅलेस आनी आयनॉक्सान जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. सर्वोत्कृष्ट चित्रपटा खातीर पयलें इनाम 5 लाख जाल्यार दुसरें इनाम 3 लाख आसतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. सोमारा बाणावलीचो आमदार वेन्झी वेगस हांणी आपल्या मतदारसंघातल्या टॅक्सी ऑपरेटरां सयत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. ह्या वेळार कांय समस्या ताणें मुख्यमंत्र्याक सामकार मांडल्यो. सरकारी गॅझेटेड रेट्स डिजिटलायज जावचे अशी तांणी मागणी केल्या. तशेंच भायल्या एग्रिगेटरांक गोंयांत प्रवेश दिवचो न्हय. जर एग्रिगेटरांक प्रवेश दिलो जाल्यार गोंयचे टॅक्सीकार लुकसाणींत वतले अशें वेन्झीचें म्हणणें.
गोंयांत नोकरी उपलब्ध नाशिल्ल्यान लोक आता गुन्यांवकारी घडणुकांनी सहभागी जावपाक लागल्यात। हातूंत राजकारण्यांचो लेगीत हात आसा असो आरोप आमदार कालूस वरेरा हांणी केला। एक तर गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको दिसान दीस वाडटात जाल्यार दुसऱ्या वटेन मुख्यमंत्री म्हणटा सगळें वेवस्थीत चल्लां। सगळें वेवस्थीत चल्लां अशें सांगून आनीक गुन्यांव करपाक मुख्यमंत्री प्रोत्साहन दिता अशें आमदार कालूसाचें म्हणणें। केंद्र सरकाराच्या गृह मंत्रालयान 2027 जातीय जनगणना घेवपा खातीर अधिसुचोवणी जाहीर केल्या। देखून आता अधिकृतरित्या जनगणनेच्या प्रक्रियेक सुरवात जातली अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। विकसीत भारत 2047 हो भारत सरकाराचो ध्येय साध्य करपा खातीर जनगणना ही खूब म्हत्वाची आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। जमीन घोटाळ्याचे एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसा। आता राजधानी पणजेन सरकारी जमीन परस्पर कब्जो करपाचें प्रकरण उक्ताडार आयला। हो एक व्हडलो घोटाळो असून ह्या प्रकरणात FIR दाखल करपाचो आदेश पेडशेच्या सत्र न्यायालयान दिला। पाट्यार EDCचे प्लॉट आशिल्ले तातूंतलो 25 नंबर प्लॉट परस्पर आपल्या नांवार करून कांय जाणांनी रहिवाशी बिल्डींग बांदपाक घेतिल्ली। सरकारी प्लॉट आपल्या नांवार करपूच म्हळ्यार व्हडलो घोटाळो जावन आसा। ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या सगळ्यांचेर FIR नोंद करपाचो आदेश सत्र न्यायालयान दिला अशें याचिकादार काशीनाथ शेटये सांगता। कांय जाणांनी जाल्यार प्लॉट भाड्याक घेवन ते विकले सुद्धा। हो व्हडलो घोटाळो आशिल्ल्याचें काशीनाथ सांगता। गोंयच्या रस्ते कंत्राटदारांनी पत्रकार परिशद घेवन निवीत प्रक्रियेन येवपी समस्या मांडल्यो। सरकारान 20% परस कमी बोली स्विकारची न्हय अशें आवाहन रस्ते कंत्राटदारांनी केलें। कमी दरान गोंया भायले कंत्राटदार उण्या दर्जाची कामां करतात। ताका लागून सरकारान थळाव्या रस्ते कंत्राटदारांचें रक्षण करचें अशी मागणी गोंयच्या रस्ते कंत्राटदारांनी केल्या। मालपण सत्तरीचे श्रीमती पंढरी गांवकर हे गरीब बायलेचे कोसळिल्ले घर स्वयं खर्चान बांदून दितलो म्हूण भलायकी मंत्री तशेंच वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन घोशणा केली। उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान श्रीमतीचे घर कोसळिल्ले। तिणेन भलायकी मंत्र्या कडेन आदाराची मागणी केली। फाटले कांय दिसांच्यान पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून मालपण सत्तरीचे श्रीमती पंढरी गांवकर हे 60 वर्सां पिरायेचे बायलेचे घर कोसळिल्ले। घरांत सगळ्यो माती पातळिल्ल्यान तशेंच घरांत रावप धोक्याचें आशिल्ल्यान ती सध्या शेजारच्या घरांत आसरो घेता। तिका कोणाचो आधार ना। तेन्ना तिणें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कडेन आदाराची मागणी केल्ली। मजगतीं ह्या प्रकरणाची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आपली मनशां धाडून एकंदरीत परिस्थितीचो आढावो घेतलो। सरकाराची वाट पळयनासतना सत्तरी आपणे 100 वयर गरजूंक घरां बांदून दिल्या। गरजूंक तात्काळ घर बांदून दिवपाचो आपलो यत्न आसता। मलपणचे बायलेचे स्वखर्चान घर बांदून दितलो अशी घोशणा मंत्री राणेन केली।